सगळ्यात पयलीं हांव सगळे गोंयकारां आमगेले ईद ए मिलाद नबीचे उनवणी परवी दिसता। आज आमगेले जुलूस आतां आमी प्रॉपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचो वाडदिवस म्हणून सादर करता आनी हो जुलूस आमी आमगेले जामा मस्जिदीच्यान 3 वरां स्टार्ट जाता आनी जवळ 5-5:30 म्हणून काबार जाता। आनी फाटल्या दिसान आमी सगळे हायर ऑथॉरिटी कडेन आमी गेल्ले, ऑल गोवा जमातीचे डेलिगेशन घेवन सगळे हायर ऑथॉरिटी गेले, सीएमा कडेन गेले, चीफ सेक्रेटरी कडेन वचून मेळ्ळे, IGP, साउथ कलेक्टर, नॉर्थ कलेक्टर सगळ्या म्हऱ्यांत वचून आमी एक मेमोरंडम दिल्लो की कोणे परमिशन एप्लाय केला जुलियसा लागून तांकां तुमी परमिशन दिवचें म्हणून। पण तांच्यान आमकां आश्वासन मेळ्ळें की तुमकां सगळ्या परमिशन मेळटलें म्हणून। पण दुसऱ्या दिसा आमकां अशें कळून आयलें की आमचे काणकोणचे आनी कॉलमचे भावाक परमिशन तांच्यानी डिनाय केलें। तर आमी तांचे कडेन वासपूस केला जाल्यार हायर ऑथॉरिटीक खबर ना की तेंच्यांनी परमिशन ताजेर डिनाय केलें म्हणून। जेन्ना आमी तांकां विचारलें जाल्यार म्हणटा की पुलिशेन खंय नेगेटीव रिपोर्ट दिलो तांगेलो। म्हळ्यार कितें नेगेटीव रिपोर्ट जालें तें म्हणटा लॉ एंड ऑर्डरचें सिच्युएशन आमचे कडेन क्रिएट जावपाक शकना। म्हळ्यार म्हाका एक कळना की काणकोण सारक्या गांवान चड 150 लोक आसता थंय आनी कॉलमचे बी लोक 120 ते 130चे प्रोसेशन गेले। म्हळ्यार ह्या इतल्या लोकांना पुलिसान म्हाका दिसता तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें आनी तांकां एक संदी दिवपाक जाय आशिल्ली ईदाची। आज पळय सगळे गोंय सगळे हिंदुस्तान आमी ईद सादर करता, पण दुख्खाची गजाल अशी आसा म्हणल्यार काणकोणचे भाव आनी कॉलमचे भाव तांकां आज ईद करपाक मेळना। आज तांची बायल भुरगे घरान बसून आहा, एक व्हडली एक वायट आमकां दिसून आसा आनी आमी अशेंच सीएमा कडेन मागता आनी बाब प्रेसिडेंट दामू नायका कडेन मागता की आमचे जुलिसाचे सदां खंय ना खंय आमकां त्रास जाता, कोण ना कोण एकटो येवन इन्स्टिगेट करता आनी वायट भाशणां दिता। एग्जाम्पल तो विराज देसाय ताणें कितें म्हणलें देव जाणा कितें उलयलो तो सगळ्या चॅलेंज करता। हें सारकें न्ही हें की आमकां बी रायट आसा। हो प्रोसेशन जुलूस म्हणटा तो आमच्या नवीन सण न्ही हो कितले वर्सां पयलीं सण तो आनी ज्या पर्यंत संवसार आसतलो त्या पर्यंत हो सण आमी सादर करीत रावतले। पण आमी सरकारा कडेन मागता की सगळ्यांक न्याय मेळून सगळ्यांक तुमी बरे भशेन डिप्युटी कलेक्टरान आमकां सगळ्यांक परमिशन दिवचें। फुडल्या वर्सा आमगेले काणकोणा भाव आनी कॉलम भाव तांकां बी तुमी परमिशन दिवचें म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता। देव बरें करूं। ईद ए मिलादुन नबी आमच्या प्रॉफेटाचो जन्मदीस ह्या दिसाक हांव आमच्या गोंयकारांक आमच्या ह्या दिसाक एक मोठो तो दीस आमचो ज्या पैगंबरान एक संदेश दिला आमकां की सगळ्या कडेन आमी एक शांतीप्रियेन रावचे, सगळ्याक एकवटान आमी रावचे आनी हो मेसेज घेवन आयज आमी हो प्रोसेशन काडटात आनी तेजो जो संदेश जे आसा एक शांतीचो संदेश, एकवटाचो संदेश ह्याका मजबूत करपा खातीर आमी सदांच वावरतले आनी हो एक मोठ्या प्रमाणान आमी एक जुलूस जे काडटात हे गोंयाक एक संदेश की आमी देवा कडेन मागतात की गोंयान एक शांतीप्रिय रावची, गोंया एक नागपुडे गोंय सदांच एकवट आनी शांतिकाय सदांच गोंया राविल्ली आसात आनी आमी आयज ह्या निमतान गोंयच्या लोकांक एक उलोवप मागता की गोंय एक शांतिकाय गोंय आनी सदांच एकवटान आमी रावची म्हणून। तुमच्यान खंय वता हो जुलूस? हो जुलूस आमी एक हांगाच्यान SP हांगा तुजे फातोर्डा वचून आमचे मस्जिदीक वयतले आनी मस्जिदीन आमी काबार करतले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।